मुख्यमंत्री पर्रीकारान आता भुरग्यांच्या शिक्षणाचो दर्जो सुधारपाची जबाबदारी आवय बापायचेर घाल्या। शाळांनी वचून दर्जो सुधारपाचो यत्न करात। टीचर सारके शिकयना जाल्यार तांकां जाप विचारात म्हूण शिक्षण मंत्री पर्रीकार सांगता। तांच्या ऑफिसांतल्यानूय स्टाफ खंय गव्हर्मेंट शाळांनी विजिटाक वचूंक लागल्यात। फोंड्यां रजिस्ट्रार ऑफिसाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन पर्रीकार उलयलो। दुसरी गोष्ट आमी तकलेन धरून जाय, आवयांनी चड शिक्षणाचो दर्जो सुदारूंक घ्या। टीचर सारके शिकयना वचून जाप विचारा। आमी विचारपाक सुरवात केल्या। म्हज्या ऑफिसांतल्यान लोक गव्हर्मेंट स्कुलांनी वचपाक लागले। पयले रावंडाक आमी रिक्वेस्ट करता। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फोंड्यां सब रजिस्ट्रार ऑफिसाच्या नव्या बिल्डिंगेचें उक्तावण केलें। सुवाळ्याक पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार, फोंडेचो आमदार रवी नायक, शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकार आनी दक्षिण गोंयचो खासदार नरेन सावयकारूय आशिल्ले। अत्यंत महत्व कस्टमराक दिवं। कस्टमर इज द रिजन वी आर हियर। तुम्ही हांगा बसल्यात पळय, ते कोण लग्न जावपाक येता, कोण आनी कितें करपाक येता, रजिस्टर करपाक येता, डॉक्युमेंट रजिस्टर करपाक येता, तांच्या खातीर आमी हांगा आसा। ते आमच्या खातीर ना। वी आर देयर फॉर द कस्टमर एंड नॉट अदर वे अराउंड। ही संकल्पना तकलेन दवरपाची आवश्यकता। आणि तशेंच म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाचे ह्या फोंड्या वाठारांत जो त्रास तांकां पडटालो, रजिस्ट्रेशन खंयचें आसूं, मागीर जशें सुभाषान सांगलें की प्रत्येक गोश्ट मनशाक हांगा आयल्या शिवाय जायना, जल्म पसून ते मरण आनी त्या खातीरूच तो प्रयत्न आमी केला। हे करता आसतनाच बाकीचे प्रोजेक्ट जे इनकम्प्लीट आसात ते पूर्ण करपाचे जोखीम हे सरकार उचलतले अशें नमूद करता। कारण आमकां हे ऑफिस ते आसा ते ल्हान पडटालें आनी आमकां मातशें व्हड ऑफिस जाय आशिल्लें आनी ते ऑफिस आज हेजें उद्घाटन जाल्लें आसा। लोकांची एक सोय जाली। बरी स्पेसियस हांगसर डिवायसीस घेतिल्ले आसा आनी आशा बाळगिता की अत्यंत बरी सर्वीस, बरें कार्य सगळे गोंयच्या आमच्या फोंड्या तालुक्याच्या लोकांक मेळटली, सेवा मेळटली। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। लोकांचे टॅक्साचे पयशे काँग्रेसवाले खाताले आनी फक्त आपली भर घालताले म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान बाबू कवळेकार आनी दिगंबर कामतीची बरीच तासमपट्टी केली। काटे बायणा वास्को 20 MLD सिवेज प्रक्रिया प्लांटाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन पर्रीकारान AICC सचिव गिरीश सोडणकारान केल्ल्या बीजेपीच्या एंटी बहुजन इशूकूय जाप दिली। काटे बायणा वास्को 20 MLD सिवेज प्रक्रिया प्रकल्पाचे शेनवारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान उक्तावण केले। प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत कार्यावळीत ताणें काँग्रेसीच्या लिडरांचो फोग काढलो। काल एक काँग्रेसचो असोच प्रवक्तो कितें बडबडला, पणजे उबो रावलो म्हज्या विरुद्ध, दंडनीत आपटलो। बहुजन समाजाचें नांव घेता, पणजेंतल्या बहुजन समाजान हाका भायर उडयलो आनी हो एक वेगळें वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करता। काँग्रेसवाल्या कडेन आनी कांय ना। दिल्लो पयसो लोकांनी टॅक्सांच्यान हे खावन उडयताले, आपल्या बोल्सांत घालताले आनी आपली संपत्ती प्रचंड व्हडली जाताली। रूम भरून मटक्याच्यो स्लिपी 26 जाग्यार प्रॉपर्टीज आनी ताज्यो एकट्याच्यो ना, दिगंबराकूय ताजी प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टरान एटॅच केल्या। आनीक 2-3 जाणांचेर लक्ष विचारा मुद्दो वचून। आता हे सगळे तुका ते अस्वस्थ जाता। ह्या प्रकल्पांतल्यान एमपीटीक पायपलायनीन उदक दिवन वास्कोतल्या कोळशाचो पोल्युशनाचो प्रॉब्लेम सोडयतले म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री उलयला। आमी अशें ठरयलां की इन फ्युचर जो कोल प्रॉब्लेम हांगा जाता त्या खातीर एमपीटीक ते दिवपाचें स्पेशल पायपलायन घालून आनी एमपीटीक इमिजिएट हे उदक दिले नंतर तांचो जो तुमकां मार्मुगांव तालुक्याक कोल प्रॉब्लेम जाता तो कोल प्रॉब्लेमूय कमी करपाचो असो एक आमचो त्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री अंडर त्या वेळार मिटींग जावन ठरलां। आनी जर येदागदाचीच जर चड उदक आसा जाल्यार एमपीटी शिवाय जे गोवा शिपयार्ड आसा किंवा इतर आस्थापनां आसा जांकां गार्डनिंगाक हे उदक उपयोग पडटले तांकां दिवपाचें ठरयलां आनी हे सगळें फुडल्या 3 ते 4 वर्सांत आमी करतले ह्या बद्दल दुमत ना। थंयच्या आदल्या प्लांटांतल्यान खंय त्या वाठारांत घाण वास येतालो। पयलींचे जे आमचो प्लांट आसलो
त्या प्लांटार आम्ही जेन्ना विजीट केली हांव तेन्ना सीएमांकय सांगलेलें आनी तेन्ना पयल्या उपरांत ह्या आख्ख्या एरियान जे आमचे लोक रावता भाव भयण तांकां इतलो वास मारतालो. आतां हो जो प्लांट आसा लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी लागून हे प्लांटाचेर तुमकां अजिबात तो प्लांट आसा की चलता की त्याचो वास मारता ही केन्नाच लक्षात येवचें ना. इतलो बऱ्यापैकी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी प्रोजेक्ट जवळ जवळ 70-80 कोटीचो प्रोजेक्ट आणि बाकीचे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रोजेक्ट बरे आता इन्क्लुडींग बायणा बीच ब्युटिफिकेशन. खुबशे लोकांचे खूब कितें उलोवप आसतलें शेवटी ही फुडली बीच जी आहा ती आमच्या खातीर ह्या भागांत रावपी सगळे लोक आमचे आमी ताचो बऱ्यापैकी वापर करपाक जाय ह्या उद्देशान हे सरकार फुडें सरला. Our sewage treatment plant is going to be environment friendly. Like a lot of complaints were there that the old sewage treatment plant raw sewage छोट्याले दर्यान आता आमके एक झाले बरे झाले that environment friendly and it is going to consume less current as the solar panels also are installed there. आणि एक आमका मिनिस्टरान आमकां इश्योरन्स दिला की आमचे पंपिंग स्टेशन आहेत ते अपग्रेड करतलो म्हणून. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. म्हापशा आस्कवां एक्सिडेंटान दोगां गेलीं. पेणचो इथन वेगास आगताक गेलो. लेन रोडच्या जीएमसीत उपचार चालू आसतना सोंपले. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण इथन लिएन आनी 2 जाण खंय राती 3 सुमार कांदोळच्यान आस्कां वतालीं. इथनाचो कंट्रोल गेलो आनी ताणें गाडी व्हरून घराच्या कंपाऊंडाचेर मोखली. रायबंदराचो लिओनी परेरा आनी म्हापशेचे जाहीद शेका जीएमसीत घाल्यात. घेवया एक ब्रेक.